एक म्हणजे बाबुशाच्या ऑफिसांतल्यान जे इरेग्युलरिटीज किंवा इलिगॅलिटीज जाता हे आश्चर्याची गजाल न्ही. म्हणजे तो सगळेच कितल्योश्योच गजाली इलिगल केल्या आसतल्यो आनी हाचो पाडो चीफ मिनिस्टरान एका बायपोलान सुद्दां सांगिल्लो. सो म्हणून दॅट इज नॉट सरप्रायझींग. पण हे कितें आसा पळय ते म्हणून इन्व्हेस्टिगेट जावंक जाय आनी ताचेर सारकें हे येवंक जाय. खरें काय रे पणजेंतल्या लोकांक कोण ऑफिस चलयता बाबुशाचें सगळ्यांक खबर आसा. तो आस्क दॅट लेडी म्हणटा कितेंय काम आसलें. सो हे जातलें क्वायट पॉसिबल. म्हजे कडेन ताचो सोर्स ना पण आयकपाक आयिल्ले अश्यो गजाली जाता म्हणून. सो इट निड्स टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड. आनी भारतीय जनता पार्टीन बाबूश आनी जी नेगेटिविटी म्हणजे लागल्या पळय ताच्या खातीर हाच्या खातीर एक कावंटर जावंक जाय. म्हणून हे इन्व्हेस्टिगेट जावन चीफ मिनिस्टर शूड टेक स्ट्रॉंग एक्शन. आनी ते स्ट्रॉंग एक्शन घेतल्यार एव्हरीवन वील अप्रिशिएट. आता फुडें कदाचित चवथी उपरांत रिशफल जावपाचे चान्सीस एकदां उलोवन दाखयले. हांव केन्नाच्यान सांगता ही शूड बी ड्रॉप्ड. ऑल दीस नेगेटीव थिंग्स हे खंय तरी पार्टेक नुकसान दिता. सो शॉर्ट टर्म बेनिफीट कोणाचो कितें जाता म्हाका खबर ना. ऑल दीस नेगेटिविटी वील हॅव अ नेगेटीव इम्पॅक्ट. आनी म्हणून एक चीफ मिनिस्टर शूड टेक स्ट्रॉंग एक्शन अँड टेक वॉट एवर म्हणजे हे इन्व्हेस्टिगेट करपाक घेवंक जाय. हांव जाल्यार ताका काडून उडोवंक जाय केन्नाच्यान म्हणटा. इट वील बी पॉझिटीव थिंग. पीपल वील सपोर्ट इट.